Dear friends, the feast of the Most Holy Body and Blood of Jesus Christ, also known as Corpus Christi, was first celebrated in the year 1263. A German priest named Peter of Prague stopped at the town of Bolsena, which is north of Rome, while he was on a pilgrimage to Rome. He had big doubts on the Church's teachings on the real presence of Jesus in the Eucharist. As he was celebrating Mass, just after the words of consecration, blood started to flow down his hand, to the corporal and to the altar. He was so confused that he went to Oviedo, where he told the Holy Father what had happened. Pope Urban IV then ordered an investigation. After all of the facts had been established, the Holy Father declared a miracle had occurred. 1 year later, in 1264, Pope Urban IV instituted the Feast of Corpus Christi, a special feast day to recognize and to promote the gift of the Blessed Sacrament. He commissioned St. Thomas Aquinas to compose a Mass and an office for the Liturgy of the Hours, honoring the Holy Eucharist. St. Thomas also composed the beautiful Eucharistic hymns Panis Angelicus, Pange Lingua, O Salutaris Hostia, and Tantum Ergo. If we have a look at today's Gospel, St. John gives us the account of what happened at the synagogue in Capernaum, Israel. Jesus declared, I am the living bread which has come down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever, and the bread that I shall give is my flesh, for the life of the world. The Jews don't take this very well, as in the Old Testament, there was a prohibition on eating animal meat that contains blood. Now, there is a human being who says, Come eat my flesh and drink my blood. As they protested against this claim, Jesus had every opportunity to say to them that he meant this spiritually or metaphorically. But no, he was very firm. Now, when we have a look at the Greek text, the word Jesus uses for eating is trogein, which means to grow, crunch, or chew, rather than the Greek word phagein, which simply means to eat. In other words, Jesus says that unless you grow my flesh, you will not have eternal life. Here Jesus intensifies the meanings of his words. Now, as we know, from that moment on, many of Jesus' disciples leave him and go, as they find the teaching of eating his flesh and drinking his blood very disturbing. As we see, even today in the Catholic Church, we have a diverse opinion about the presence of Jesus in the Holy Eucharist. It is Peter that replies, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Today, as we celebrate the feast of Corpus Christi in this pandemic, let our words be those of Saint Peter. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Mhojea o graça cora e Jesus ci apniamandun bavartiano fure sora nispedung monitor korun yadnik sewo vitor sotta yo cardiuya gayon korun Sabete acir saya lan borpat kanci duk dorun
मोगाल इश्टंद तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसांत भाग घेवंक आज जेन्ना आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब संबरता द बॉडी एंड ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट कॉर्पस क्रिस्टी ही परब मिसाची भेट व्हडलें देणें देवान आमकां दवरलेलें आसा तेन्ना तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार ह्या मिसांत आज कितें भाशेन हे मिसांत आनी एडोरेशनांत आमी सगल्या गोंयकारां पासत मागतले हांव praying for all the Goans all over the UK and elsewhere. जेन्ना COVID-19 आमी जायतीं शिरकोलेलीं आसां दुयेंत थोडीं मरून गेल्लीं आसां तांचो हे मिसांत उगडास करता आनी तेच बरोबर सगल्या गोंयकारांक हो भावपणाचो हुस्को एकामेकाचो मोग सेवा आनी चाकरी असले गूण आमच्या काळजांनी आसूंक हे मिसांत आमी मागुया तेच बरोबर ही ते साव हे मिसांत हांव उबारतां आगुस्तो फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत होली सोल्स ऑफ द डिसोजा फॅमिली द वेलबिंग ऑफ मॅक्सी डिमेलो ओतम्या पासत फ्रांसिस्को डिसोजा जोल दिसाचो दिनवासण्याची मीस भेटयता Jeremias Afonso, दिनवासण्याची मीस वेरोनिका आनी आंतोन आफोन्सो, दिनवासण्याचे जोन दिसाचे मीस भेटयता निसा वालंकनी डिसोजा, बरी भलायकीक रुजारिया परेरा आनी बापाक दिनवासता विल्सन फेर्नांडीस. बरी भलायकीक आमी मागून घेता Anselmo Placiano Fernandez आनी ताचे कुटुंबा पासत आनीक सगले ओतमे पासत जॉन फेर्नांडीस हाच्या कुटुंबाचे दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्लोरियन आराउजो आनीक जोल्म दिसाचो दिनवासनेचे मीस भेटयता आग्नेलो रॉड्रिगीस. आमी ओतम्या पासत उगडास करता मरून गेल्ल्या आमच्या सांताना लॉपीस ह्या भावाचो आनी तेच बरोबर दर कुटुंबाक हे मिसांतल्यान आमी बापाक उबारतना बरी भलायकीक जे आमचे भाव दुयेंत आसा तांचो आमी उगडास करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र ओतम्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एका मोनान एका काळजान हांगासर जमलेलीं आसा हो मिसाचो आशिर्वाद हाची कृपा तुमच्या कुटुंबांनी पावूंक देवा लागीं मागता. आमी मनीस ओस्को जायते पावटी चुकता जायते वस्तूंनी चुकता हे वेळार देवा लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायेन म्हणुया हांव पातकी सोर्प देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत पाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पोर देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर. सुमिया काकलूत खोर. क्रिस्ता काकूत खोर. क्रिस्ता काकलूत खोर. सुमिया काकूत खोर. सुमिया काकलूत खोर. मोहिमान देवा उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पळयता त्या बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर बोलबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सुमिया जेजू क्रिस्ता
आमच्या सरमंदरा तुजे कोश्टा मोरणाचे उगडासाक हो अजेपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरल्याय. हे तुजे मासा रोगताच्या योजनान जेवणाच्या तानभूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सुरवणेचो फोल आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हें तुजें नांव आनी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवे पयत आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. दुसऱ्या स्मृतीच्या पुस्तकाले वेलें वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोइजेसान म्हणलें, तुमी खालती खाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो याज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक. सर्वेस्परा तुमच्या देवाक कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागशी केली, माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोको आसल्यांत. मुणीस उदकाचेच उंड्याचेरूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते सोगता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवन अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडून हाडलीं ते सर्वेस्परान तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलेले हे विस्तारीक भिरांकूल ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलोवन व्हेलीं. उदका सोरतल्या जाग्यार गोट निबोर कोडपांतल्यान ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. हे ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोको आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवालो गोड. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवालो गोड. सोगले वेल्यात सर्वेस्पोराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवे म्हजें ओतमीक वडविकी मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवालो गोड. म्हजे संगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोवयात. एका ताल्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवालो गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोदाक घालूं नाका. तुमकां कदींच पडचें ना. दल्लिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सोगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवालो.
The second reading, a reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. The blessing cup that we bless is a communion with the blood of Christ, and the bread that we break is a communion with the body of Christ. The fact that there is one loaf means that though there are many of us, we form a single body because we all have a share in this one loaf. The word of the Lord. Thanks be to God. Udgar. सर्वेस्पराक जोई हांव स्वर्गार तान देवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जिवो आस्तलो सर्वेस्पराक जोई. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवाचे उरपोंजीक म्हणलें, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जिवो आसतलो. संवसाराक जिवीत मेलच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जुदेवां मदें वाड विवाड जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केले बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाणे दिसा हांव जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खावन आनी म्हजें रगत खरी पिवन. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार तान देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वेल्यांनी मांडांक केलो आनी तोरी ते मरून गेले तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, उगडास आमकां सगल्यांकूच येता. पूण उगडास सरुणूय वेता. जेन्ना वर्सां वेता उगडास ना जाता. पूण एक उगडास आमी आजून दवरलेलो आसा, हो उगडास ह्या मिसाचे बेटीचो. कित्याक जेजून म्हणलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. संवसार सुरवेकतान आमी देवान आमचो उगडास केल्लो आसा आनी जेजू वरवीं हें बलिदान आमकां दिल्लें आसा. आनी हाकाच लागून दर दिसाक हेच उगडासान आमी जियेता. कॉर्पस क्रिस्ती, क्रिस्ताची कूड आनी रगत हें वर्तें देणें. असलें दायज, असलें देणें, असलो गूट, असलें विस्मीत आमच्या आनीक धर्मान दिसना. देवान तर व्हडलें आमकां देणें दिल्लें आसा जाल्यार हेंच तें मिसाचें बलिदान, हीच ती मिसाची भेट. आमचे लागीं साबार वस्तू आसत, जरी तर हे मिसाच्या भेटेचो फळ ना, ताचो अर्थ आमकां मेळना,
आमी कित्याकूच उपकारो ना. Mass is the center of our life. Our life revolves around this Eucharist. The church reminds us Mass is a source and summit. Tengshi and Suruat. Mass is everything, the source of energy and the source of God's grace. Hence Bolidan, what's good, what's Mr. Mogalistando, आज आमी इस्कुटान पडुया. कितें तोर मिसाची भेट? म्हाका मिस म्हणून गे कितें? हे मिसांत जेन्ना जेजू म्हणटा म्हजें मांस खायात, म्हजें रगत पियात, आमी कितें म्हूण स्वत मानून घेता? पयले सुवातेर हे बलिदाना पासत, हे देणे पासत आमी देवाक दिन वासूंक जाय. देवाची तुस्त करूंक जाय, देवाक आर्गां दिवंक जाय. आनी हेकाच लागून पयले वाचपान मोइसेस आपले पोरजेक उगडास करता. कितें उगडास करता? ही ताची पोरजां बासायलेल्या गांवांत भितर सरची आसली. They were about to enter the promised land. ही फाटलीं 40 वर्सां ते ओरोण्यांत जायते त्रास दुमालो तांणी सोंसलीं. आनी जेन्ना तांकां हे 40 वर्सां देव सांबाळ करतालो, राखतालो, तांचे बरोबर चलतालो, तांकां भूक लागता, तांकां ताण लागता, आनी तेन्ना ते देवाचेर घुणघुणटा. म्हणटा देवा आमकां हांगासर कित्याक हाडली? आमी इजिप्तान थंयसून मरूंक शकतालीं, आमच्या घरांनी. पूण देव तांकां सांडिना. निबोर फातरांतल्यान, निबोर होडपांतल्यान देव उदक भायर काडटा आनी तांची तान भागयता. स्वर्गावेलो उंडो दिवन माना तांची भूक मारता. आनी आज जेन्ना ही पोरजां मोगालिश्टांदो they are about to enter the promised land, Moses is reminding them, do not forget, never forget what God has done to you. विसरो नाका देवान तुमकां कसली आपुरबायेन वेंगयल्या ती, जेवण खाण दिवन तुमकां पोसल्या ती. कसलो उंडो हे आमकां ह्या शुभ वर्तमान गमून येता. जेजू म्हणटा, unless you eat my flesh, you have no life in me. जायते साबार जुदियो जेजूचो पाटलाव करताले. कित्याक? थोडे दीस आदीं जेजून 5,000 पोट भरलेलें. आनी हेकाच लागून ही आख्खी पोरजां जी भुकेलेली जेजूचो पाटलाव करतालीं आनी ताच्या लागीं जेवण मागतालीं. But today Jesus is challenging them. If Jesus wanted, he could have fed them once more. तो म्हणटा हो उंडो तुमकां परत भूक लागतली. I want to give you eternal life. आनी हाका लागून तो म्हणटा जें खरें खाण, खरें जेवण वो उंडो न्हय, पूण म्हजीच कूड, म्हजें मांस. Unless you eat this flesh, you have no life in me. Unless you drink this blood, you have no life in me. आनी जुदियो मोगालिश्टांदो ते घुस्पो ते म्हणटा आरे हो आनी आपलें मांस आमकां खावंक दितलो. They failed to understand what Jesus was telling them. हे मांस कसलें, ताची कूड कसली. हें पूर्ण जाता मोगालिश्टांदो काल्वारच्या दोंगरार जेन्ना जेजू आपणाकूच मोडटा, आपली कूड मोडून आमकां दिता, आपल्या रोगता वरवीं आमची पातकां धुवन काडटा. हीच ती उतरां जेजू म्हणटालो, अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ दीस सॅक्रिफायस, जो सॅक्रिफायस काल्वारच्या दोंगरार केल्लो. मोगालिश्टांदो मिसा येदें दुसरें वर्तें तेणें आमच्या जिवितांत ना. हो त्याग, हो सॅक्रिफायस देवाचो, ह्या त्यागा वरवीं तो कुर्सार मरून आमची पातकां धुवन काडलीं आनी आमकां एक नवी खावड जेवण दिली टू ईट हीज फ्लॅश. आनी म्हज्या उगडासाक करात.
ही तयारी करता आसतना मोगाल इश्टांदो हांवें वाचली एक सोबीत खोरी घडणी फादर स्टॅनलिस्लेस ओ सिक्रेट हार्ट हे संस्थेचो एक वांगडी रिलिजियस तो एक दीस सेर्मांव करतना अशें ताणें सांगलें कसली खाणी ती ताच्या कुटुंबाची तो म्हणटा एक दीस एक गरीब ओस्तोरी एका बुचर मांस मारता ते गाय मारता ते गाय बोकडे मारता ते तांगेर गेली ताच्या दुकानार गेली कित्याक ती गरीब ताचे लागीं दुडून आसले ती भितर सरतानाच थंयसर एक फॉरेस्ट गार्ड कॅप्टन ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड तो थंयसर आपुणूय कितें व्हरूंक आयिल्लो आनी ते दोगूय उलयताले हो मास्कार आनी हो कॅप्टन ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड आनी जेन्ना ही ओस्तोरी लाले तेन्ना म्हणटा म्हाका इल्लोसो कुडको दी मांसाचो कुडको दी आनी तो म्हणटा पयशे दी तो म्हणटा आपणा कडेन पयशे ना पूण हांव तुजे पासत एक मीस आयकतां तुका मीस भेटयता आनी तो म्हणटा बरें तर वच आनी मीस आयक आनी ती खरेंच इगोजीन गेली मीस आयकता भाग घेता आनी परत तेच मांसाच्या दुकानार वेता आनी म्हणटा हांवें तुजे पासत मीस भेटयले आनीक हो मास्कार हो दुकानकार एका कागदार बरयता हांवें तुजे पासत मीस आयकले आनीक तागडेन घालता द स्केल द वेईंग स्केल आदल्यो तागड्यो त्यो आतांच्यो न्हय त्यो त्यो सुटकेस व्हरपाच्यो न्हय त्यो ह्यो दुकानार आसतात त्यो तागडेन घालता आनी दुसऱ्या वाटेन इल्लो मांसाचो कुडको काडटा आनी घालता पूण जो पेपर घातलेलो कागद घातलेले तोच ती स्केल खाला उत्ता वजनान उत्ता आनी तो मांसाचो कुडको आनी एक घालता कशीच देंवना आनी तेन्ना तो म्हणटा ओस्तोरे तुका कितें जाय आनी तो आपली आख्खी थागडी स्केल तपासता ती बरी आसता तो म्हणटा तुका आख्खोच पेंगोड जाय 4 कील जाय तो 4 कील घालता हो घातलेलो पेपर थिंगाच उत्ता आनी तो दुसरो कॅप्टन ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड लोजयेन भरता दोगूय क्रिस्ती आसले देवाक भियेन आसले दोगांयनी आपलें जिवीत बदलता हो कॅप्टन ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड दर दिसाक मिसान भाग घेता आपल्या भुरग्यांकूय तो मिसाक व्हरता आनी तांतलो एकलो भुरगो होच तो पाद्री फादर स्टॅनलिस्लेस मिसाच्या मोगान पाद्री जाता मोगाल इश्टांदो कितें आमकां दाखोवन दिता देवाची विजमीत देवाचो पावर देवाची शक्ती हे मिसाची आमी मिसाचें मोल करचें न्हय मोगाल इश्टांदो कांय म्हयने फाटीं हांवें एकल्या ओस्तोरेक म्हणलें तूं म्हाका मिसाक दिसोंक नाय कोंकणी म्हाका तिणें असो जबाब दिलो फादर कोंकणी मीस लांब जाता न्हय 1 वराचें जाता इंग्लीश मीस 40 मिनटांनी काबार जाता म्हाका जाय तेंच दुखलें आर वी चॅलेंजींग आर वी स्केलिंग ओ आर वी पुटींग अ वेट ऑन द मास देवाक आमी एके तागडेन जोगता हे बलिदानांत जो देव आमचे पासत मोत्ता आमकां स्वतंत्र केल्लें आसा आमकां नवें जिवीत दिल्लें आसा आमकां कुरपा दिल्लें आसा सोंपेपणी आमी म्हणटा मीस आमकां शॉर्ट जाय धाकटें कर हे मिसाचो बलिदानाचो वालोर आमी कितें जा जरी तर आमी जाणा आसलीं जाल्यार हे मिसांतल्यान जेजू आपलीच रगत आपलीच कूड आमकां शेवूंक दिता तेन्ना आमी मिसाच्या मोगान लासतेलीं आसलीं मिसाक भाग घेवंक
आमच्या दिमेचेर इगोजीन येतली आसली. मदर तेरेजा, सांत तेरेजा आमच्याच भारताची. जायते गांवांनी भोंवली देवाचें उतराचो मोग वांटूंक आनी ताजे माद्र्यो भयण्यो खेड्या जाग्यांनी गोरिबांक उस्कोतात ताजी सेवा करता. जेन्ना अमेरिकेन न्यूयॉर्क ह्या गांवांत ती आसली, एक प्रवचन करूंक बिस्माच्या सांगाताक ती थंयसर आयली आनी ती हांगासर थंयसर धांवता ती पळोवन त्या बिस्पान तिका विचारलें, मदर, फ्रॉम वेर डू यू गेट ऑल दीस एनर्जी टू डू ऑल दीस वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड? आनी मदर तेरेजा म्हणटा, आय गेट दीस एनर्जी फ्रॉम द युक्रिस्ट. मोगाल इश्टांनो, आमचे लागीं साबार वस्तू आसत, साबार दुडू ग्रेस्काय आसत, पूण मिसाचो बलिदानाचो मोग आमचे काळजांनी ना, आमी जिवितांत सांडटा. हे मिसांतल्यान देवाची शक्ती, देवाची कृपा, देवाचें बोड, देवाची गोठाय आमकां मेवता. मिसाक वचूंक जाय. डोंट मेक मास एज अ ऑब्लिगेशन. Celebrate the mystery of God. Celebrate the mystery of Jesus who died for you. आमकां शॉर्टकट मिसान जाय. हे दिसांनी इगोर्जे बंद जावन आमकां मिसा मेवना. कितले जाणांच्या काळजाक दूख भोगता. हांवें जेजू घेवंक आवडेता. आनी थोडेशे आदारान आनी मेहनतीन आमी आमचीच मिसां टॅलिकास्ट करता. बट विल आय गेट अप एट 11:30 टू बी अ पार्ट ऑफ दीस मॅस? वा हांव मागीर रेकॉर्डिंग पळयतां लायक अ मुवी? वाय कांट आय बी लायव विथ जीसस क्रायस्ट एट दीस मोमेंट? इतलें आमचें सुस्त जाल्लें आसा. वी आर गेटिंग लेजी डे बाय डे बिकॉज वी डोंट अंडरस्टँड द मिस्ट्री ऑफ द होली युक्रिस्ट. आमच्या जिवितांत मोगाल इश्टांनो ही कुशालकाय कित्याक ना? वाय आर वी नॉट बी हॅपी? बिकॉज वी डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ मॅस. आमचे लागीं दुसरी एनर्जी आसा, बट वी डोंट हॅव द एनर्जी दॅट इज गिवन बाय जीसस क्रायस्ट. आमी फुंगसांव करता मोगाल इश्टांनो. आमची काजारां, आमच्यो सिल्वर जुबलीज, आमच्यो गोल्डन जुबलीज, आमची फेस्तां परबो. But it is a shame. At times, मिसाक 15 लोक आसता, बाल्तिमाक 15 लोक, फेस्ताचे मिसाक 8 लोक, पूण डान्साचे हॉलान हॉल भरून. आमी काजाराक तांकां मिसाची बलिदानाची भेट दिवंक जाय आसली, पूण आमी प्रेझेंट घेवन दुसरे वयता. गिव द प्रेझेंट ऑफ द युक्रिस्ट. आनी हें जाता मोगाल इश्टांनो, बिकॉज वी डोंट व्हॅल्यू, वी डोंट नो वॉट रियली मॅस इज. आज आमचे कुटुंब तर बाराबर ना. वी डोंट एन्जॉय द फुलनेस ऑफ गॉड्स ग्रेस इज बिकॉज वी डोंट व्हॅल्यू द इम्पॉर्टन्स ऑफ द होली युक्रिस्ट. आज मोगाल इश्टांनो, आमी देवाक वखाणुया. लिबोर काळजाचे मनीस आमी गौरवान पदवेन भरताव जायते पावटी. ते अरोण्यान 40 वर्सां तो इस्रायलाचो लोक निबोर काळजाचो जालो. मोइसेस आज ताका उगडास करता. डोंट फॉरगेट वॉट गॉड हॅज डन फॉर यू. विसरूं नाका देवान तुमकां हे गांवांत कशी हाडल्या ती. आमी जायते त्रास करून हे गांवांत पावल्या इन द UK. म्हाका उगडास आसा जायते जेन्ना पुर्तुगेज पासपोर्ट करताले तेन्ना हांवूय गोंयांत आसलो. पिलाच्या दोंगरा चडून म्हणटाले, फादर आमचे पासत माग हे पासपोर्ट जावंक. आनी देवाचे कृपेन इतलो लोक आमी देवाच्या आदारान पावलीं. पूण खंय आसा आमचो मोग मोयपास? Do not forget to thank God who got you over here and live in His presence, live in the Eucharist. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या बाळांक मोगाल इश्टांनो, आमच्या थोरणाट्यांक, तुमच्या कुटुंबाक
हें बलिदान ताचो सार, द एसेंस ऑफ द युक्रिस्ट, हें मीस कितें तें तुमी शिकोयात. मिसाक बाराबर वचात जाता तेन्ना. Enjoy the Eucharist because God breaks himself. Because of us, Jesus disfigured. He broke himself and gave us. Because of us. And dor misan to Jesu amka आशेतान लालेता आमच्या खालचांनी येवंक. आज मोगाल इश्टांदो सगळे गोंयकारां पासत हांव मागणें करतां. I'm praying for all the Goans all over the UK. आमचें सोयम उदार खालजाचें, मोगाळ खालजाचें. We are always charitable in love and service. पूण जायते फावटी जेन्ना आमी दुसरें वातावरण पळयता in a different atmosphere, आमचें उदारपण व्हांवून गेलें. आमी जाल्यां self-centered, me for my family. हांव म्हजेंच चिंता. आमचें भावपण, सेवा, चाकरी, धर्म, ही देणी देवान दिल्लीं आमची जी आमी पुंजायलेलीं गोंयां हांगासर शिवरून पडलेलीं आसा. I want to pray for each of the Goan families, especially the Goan families. I'm praying for the entire world community, but especially for the Goan community in the UK, that we may always be loving towards each other, sharing one concern towards each other. No matter when we arrived on the shores, our faith is important. The link, the chain between all of us is the identity of our faith that we received from Francis Xavier in Goa. And so let our hearts be charitable, showing concern, showing compassion. And we do this beautifully, and we have seen this in recent times. Let us teach our children also for the future generation. Let us share our love to the different communities. We are one community, one body, one family. We encounter different nationalities. Let us pour and share the same love to each one of them. We are called to be the ambassadors. We are called to witness. We are the apostles of this Eucharist. And we should be proud of that the clergy from Goa today are serving these shows, and you too must serve your churches in the best way you can. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सांबावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलात कालतानी कोस सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, स्वर्ग पळयता बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय त्या जिव्या आनी मेल्ल्याची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Verice poro alcanzata, tu sots mogato, to beitoita, taka je korta, igros mata, moga bapa, doja nudre, ibe
नमस्कार कापू दिन वाजते तीच बोली सोडून नाचे लावी भेट होता तेव्हा बुरकी तुझी मोगाळ बाप्पा दयाळुले ही भेटोनी मानून तुंगे ही भेटोनी मानून तुंगे म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पुबी शुभेच्छा दावाक सोबेस्पर मानून घेव. जेजूच्या नामच्या बापा, तुज्या पुताची याज्ञा पालून हो एकवटाचो आनी शांतीच्यो खुणा गोवाचो उंडो आनी दाखवाचो सोरो आमी तुका वोंपोवन दिता. जशें जायत्या खुणेचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सुमेस्तांचो शांती आनी मोगान सुपूर्ण एकवट जायशे खोर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां ससनाच्या देवा, सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याज्ञीक. निरंतरी भेटोयचो हो येवन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सनवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जालो. तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां याज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवूंक आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयलेल्या ताच्या रगत पिवन आमी निर्मोल जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सल दलबरा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोची. तेचपणी जेवण जाचोच ताणें खाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाज. नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोठ परगोटुया. जेजू मेलो,
जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोनमणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाप, डॅक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबयनेची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगुतींक मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पोळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोळे करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा, सर वर्धनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. देवान दिल्लो मोग आमचे काळजांनी सांबाळून होच मोग एकामेका सोबेन दाखोवन सदांकाल आनी जेजूच्या उतरांचो उगडास करून हे बलिदानाचो बापाक वखाणून जेजून दिल्लें प्रार्थोन बडा विस्वासान उचारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोळे करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार कालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवळखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर बवरताचेर दिश्टी घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेली, देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेलीचे जेवणांक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे मागणे आमी म्हणुया. मोगला जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच वो पवित्र साक्रमेंतांत आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजांत घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तर या म्हज्या काळजांत. तूं म्हजे काळजांत आयलाय म्हूण हांव तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच
तुझे सुरशिल्लो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका आमेन. Diusata munshaचे काम लिपलेलो उड्या रूपान ताणे वाडले बुकेल्या पिऊन दिलें ताणेल्या ताचो मायमो mitmer नाशिल्लो ताचो मायमो mitmer नाशिल्लो ताचो मायमो Shilo, that's a more mit mer na shilo. Lan voljan durbol grestan, sangatin donia zakran. Ekas jonang bosoi, sogling burgin dewachi. That's a maimo mit mer na shilo. Tato maimo mitmer nashilo. Tato maimo mitmer nashilo. Tato mo mitmer nashilo. प्रार्थूया. बापा ससनाक तुझे देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोईपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून तुज्या उतरा वर्त्या सुखाची सुफोल कुना जेजूची अमोलीक खूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान हे मोगाचे जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसायलोलें सासणीक आनंदाचें जिवान पावय जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं आयची मांडावळ कळयता. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक दिनवासता ह्या आयच्या मिसान तुमी भाग घेतले म्हणून आनीक हॅपी फिस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्ती म्हूण तुमकां विश कोत्ता. आनी ह्या मिसाचो फोळ तुमच्या जिवितांत सदांच आसूंक आमी आशेन मागता. फुडल्या विकाचो प्रोग्राम तुमकां आमी धाडटल्या. बुधवाराक पेरपेसोकोर सायबिणीचें नोवेन, फ्रायडे 5:30 मीस, 5:30 एडोरेशन, 5:45 मास आनीक सॅटर्डे इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी 10 इंग्लीश मीस आसतले. आतां 2 वस्तू उरल्या. पयले सुवातेर आयचो दीस जेजूच्या कुडी ओतम्यांक कुडीक आनीक रोगताक भेटलेलो दीस म्हणटच हे वेळार आमी ल्हानशें एडोरेशन करतले. आनी ताचे उपरांत द डिक्लेरेशन ऑफ द विनर्स वील बी अनाउन्स आफ्टर द एडोरेशन. तर हे वेळार आमी एडोरेशनाक भाग घेवचें. थिंगाच बसून रावात. देवरान देवा लागीं मागुया ताची कृपा गोठाय आमच्या काळजांनी मेळूंक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Duet
My dear friends, let us spend this few moments, precious moment, before our Lord Jesus Christ. It's a very special time for all of us to come to the Lord, and the Lord has come to us. There's nothing more important than the Lord visiting our lives, our families. And to focus on the Blessed Sacrament, our Lord Jesus Christ, who has come to us. In this short time, we'll be reading the Gospel, a very short reflection. We shall be playing some hymns, and we shall be raising the prayers of the faithful, prayed by our brethren, the young people, the children, all over the UK. We shall now partake in the gospel reading. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, I am the living bread which has come down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever. And the bread that I shall give is my flesh for the life of the world. Then the Jews started arguing with one another, how can this man give us his flesh to eat? They said. Jesus replied,
I tell you most solemnly, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you. Anyone who does eat my flesh and drink my blood has eternal life, and I shall raise him up on the last day. My flesh is my real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I live in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, I just want to address just one point at this time. Saint John Vianney is a patron of all the saints, all the clergy, all the pastors. He often, before going to preach God's word, climbed the pulpit and turned to the Blessed Sacrament and said to his people, He is there. He is there. Pray to him. He just prayed one line, He is there, pray to him. And the next moment, he cried. He sobbed all his way through the homily. He is there. If you only knew, my dear friends, who is there, our life would have been on a different road. Our families could draw the energy from this Jesus Christ who comes to us in the most holy sacrament of the altar. Yes, each of our family, we must understand He is there for us. And He's waiting for us for 20 centuries. So remember today and always, the moment you enter the church, instead of visiting every saint in the church, visit and focus and remind yourself, He is there. He is waiting for me. I will go to Him. I will share my problems and difficulties and sadness to Him. And here is a Jesus who says, unless you eat my flesh, unless you drink my blood, you have no life in me. Whatever we are, we draw our life from this source, from this energy. May every family receive this grace at this moment on this feast of Corpus Christi. That today and forever, we may always remember that, to pay a visit for Jesus Christ, who sometimes remains or kept alone. Let us make or remind ourselves to be more frequent in visiting Jesus in the most holy sacrament of the altar.
grace is small, where grace is found, is where you are, where you are. Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. This time, my dear friends, we shall place our intentions, our petitions before our Lord Jesus Christ. So when these prayers are been played on your TVs or wherever you watch, do say a prayer, your own personal prayers. Do take part in this prayers of the faithful, which is divided into two parts. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक आणि समेस्त धर्मीक फुडारी आपल्या हाताखाल असलेले ओज्जेचो हुस्को धरून आपल्या जिवाची बेपर्वा करून देवा बापान आपल्या हातांनी घातलेली शरियांची जबाबदारी जेजू आमच्या बऱ्या गवण्याचें आवाहन घेवन चलतात. असल्या वेळार तांचे आडकुडेचे फातोर जावचे बदलेक मागण्यांतल्यान तांचे सहकारी जावंक वावुरल्या पुरो म्हूण जेजू लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. Prayer for the gifts of the Holy Spirit. Come, great Paraclete, you Father of the poor, you Comforter the best, fulfill the promises of our blessed Saviour, who would not leave us orphans. Provide us with your gifts, your poor unworthy creatures, by taking from our hearts whatever is not pleasing to you. Illumine our minds, that through your gifts of wisdom, knowledge, understanding, counsel, piety, fortitude, and fear of the Lord, we may persevere to see things that are for our eternal good. Lord, hear us. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आवयचे कालीस आपल्या भुरग्या सोवे सदां मोवाल दोयाल मोयपाशी दौरेकी आवयचें आव्हान आनी हांवडे आपले कुटुंब जेजू मारिया जुजे हांच्या कुटुंबा सारकें करूंक. पूण जायते फावट संवसाराच्या अडचण्यांक सांपडून आमी ओस्कोत जाता आनी आमच्या भुरग्यां सांगाता वेळ सारूंक व तांकां मोग दिवंक फाटीं उरता. असल्या वेळार मारेच्या जिवितार नदर मारून आपले कुटुंब घडोवंक आमकां जेजूचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. Prayer for those suffering from illness, sickness,
and COVID-19. We lift up all those who are suffering from illness, sickness, and COVID-19. Bring healing, comfort, and peace to their bodies, calming their fears, and let them experience the healing power of your love. Mother of mercies, intercede to the loving Father of mercies, that their sufferings may end and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son, so that families of the sick and the victims be comforted, and their hearts be open to confidence and trust. Let us pray. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. जशें सोमदिरा दोपटवतलें तारूं दोडेर पावोवची जबाबदारी कोपिताची, तशेंच कुटुंबाचें वेरें सांबाळची जबाबदारी एका बापायची. बापूय दीस रात वावर करून आपल्या कुटुंबाचें उदारपोसण करता आनी आपल्या कुटुंबान सुखाचें वातावरण निर्माण करूंक रातीचे दीस करतना धर्मीक वाटेनूय आपलें कुटुंब वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण जेजू लागीं आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा मागुया. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. We ask for the protection of the NHS doctors, nurses, healthcare workers and volunteers who are in the front line of this COVID emergency, and all the key workers who are risking their lives to save others. Support their heroic efforts and grant them the strength, generosity and continued health. Be close to them day and night, helping them to have a constant renewal in Christ. Lord, hear us. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. आयज आमच्याय देश गांवांत भारतांत त्याच परीन गोंयांत आमची भाव भयणां एक कोविड-19 पिडेक सांपडल्यात आनी दिसान दीस हें दुयेंस वाडत आसा. असल्या वेळार सांत फ्रांसीस झेवेरान गोंयचो भाव बाग्यो सांत जुजेवाजान जेजू लागीं मागोन ही पिडा गोंयचे भारतांतले आनी आख्याय संवसारांतले पोरजेवेली काडून उडयल्यार पुरो म्हूण जेजू लागीं मागुया. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. Jesu jalawan Bapa, himagni ko tao Tuka. So
sosoklo amka jalapanto lan monanam chan shintung zaina doslo tuja cinta to tauge uneso toste wangcha sodang kalur dolo मिसाचे बेटेंत जेजू आपणाकूच संवसारापासत अर्पण करता. जेजूच्या कुडी रोगताची दबाजीक परबे दिसा मिसाच्या बलिदानाचें म्हत्व समजून घेवंक आनी हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताची बुनयाद करूंक आमा समेस्तांक आनी खरीतपणी आमच्या तरणाट्यांक भावार्थ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. We pray for the youth, asking our Lord to send the light of the gospel to them, showing them exactly how to live, being rooted in Jesus Christ. May they walk safely, continuing to grow in spirituality, setting an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity, growing into adults who love and serve God diligently. Lord, hear us. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या दिसांनी आमी संवसारीक कोविड-19 ह्या दुयेंसाक सांपडलेले आसा. जायतीं आमचीं गोंयचीं फामील सोयरीं आनी लागशेलीं हो संवसार सोडून गेल्यान तांकां देवा बापान आपल्या वैभवांक घेवंक ह्या पिडेंत कश्टतोल्यांक परतून भलायकेन हाडूंक आनी आमकां दर एकल्याक हे पिडेंतली पयस दवरूंक जेजू लागीं कोतकोत्यान मागूंक या. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. Lord, as children we pray. In particular, we pray for all the children who have received their first Holy Communion, that we may learn the importance of the sacrament of the Holy Eucharist. We pray that we may be rooted in Christ and be able to walk with you. Lord, be our protection and teach us to pray with all their heart and their reverence. May we be able to rely on you and be filled with the joys that you have to offer to us. Lord, hear us. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू म्हणटा पयले सुवातेर देवाची राज आनी ताची नीट सोदात आनी हेर सगल्यांक तो तुमकां भरपूर दितलो. तर प्रितीच्यानो आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी जेजूक ओदीक आनी ओदीक चिट्टून रावूंक आमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याची देणी फावो कोर म्हूण जेजूक लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. Lord, we pray for all the children and teenagers around the world.
that they may be obedient and respectful. May they be rooted in Jesus, and may they know and understand God's plans for them. Lord, we pray that they share your compassion, love, and friendship. Lord, we also pray for the guidance of the Holy Spirit in our lives, that we may be able to discern the right things. Lord, hear us. Jesu jalavan Bapa, himagni ko tau Tuka. Jesu jalavan Bapa, himagni ko tau Tuka. आयज आमी दोन गोंयकार ह्या देशा देशांत वावुरतात आनी हेर दुसऱ्या देशाची भाव भयणां ह्या देशांत वावूर करून पोट भोवतात तांकां सगळ्यांक ह्या सरकारान आनी देशाच्या वडिलांनी एक सारकी लेखून आनी असो कसलोच भेदभाव करून नासतना ज्यो सवलती ह्या देशांची पावनां घेता त्यो आमा समजता सगळे एका मनान वाटून वावुरल्या पुरो म्हूण जेजू लागीं मागुया. Jesu jalavan Bapa, himagni ko tau Tuka. Jesu jalavan Bapa, himagni ko tau Tuka. Dear Jesus, please help us to love you and to be good children and to heal the sick people. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Jesu jalavan Bapa, himagni ko tau Tuka. Jesu jalavan Bapa, himagni ko tau Tuka. We have raised all our prayers to the Lord. We placed in the hands of our Lord Jesus Christ, praying for our families, for our children, for our young people. Let us lay a strong foundation for all these prayers now as we together pray the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. You gave your people bread from heaven, containing in itself all sweetness. Let us pray, O God, in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion. Help us sow the reverence of the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in our lives the effects of your redemption, who live and reigns forever and ever. Amen. Bow your heads to receive God's blessing.
Bell, please. Divine praises. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her spouse, most chaste. Blessed be Saint Joseph, her spouse, most chaste. Blessed be God and His angels and His saints. Blessed be God in His angels and His saints. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment nigh. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment nigh. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. So, dear friends, thank you very much in taking part in the celebration of the Eucharist and also the adoration. And the final part of the program for this day is the declaration of the winners for the drawing competition and the poetry competition. First of all, I'd like to thank our Swindon youth, the core team, for organizing this on behalf of the Goan chaplaincy. Thanks to all the participants in both the competition. They did a fantastic job. We received more than 200 entries. So well done to each one of you. All can't be winners, isn't it? But at least some. But in your art, in your writing, you are the winners. I shall make a small mention about saying thanks to all those who have contributed, the sponsors. There were generous hands who
contributed toward the prizes. I'd like to thank them. And to our judges who judged this drawing, the art and the poetry. It was very tough. So firstly, I need to let you know I'm not the judge into that. I'm nowhere with the prizes. So the judges were Father Stephen Dias, Father Jerry Fernandez, Father Patrick D'Souza. These are the clergy, the Pilar Fathers in Mitcham, Father Francis Culasso, and Mr. Mario J. Fernandez. Thanks for their hard work. They had to tear their hair to judge all these things, but they have done a good job. Now, for the drawing competition, we have 5 groups, but before we go to the 5 groups, there are 2 special entries. The youngest entry in this competition was age 4, and that was taken by Precious Charlotte, age 4. So wherever you are, do clap and thank them, that should appreciate them. Then the cutest entry, Janaya D'Souza, age 5. Now we go to the first group from 0 to age 8, and the winner, the first prize goes to Amy Fernandez. Second prize, Meswell Brito. And third prize, Baxter Lobo. Group 2 is from age 9 to 11. First prize, Nasha Cortez. Second prize, Amber. And third prize, Milish Pinto. Now we move to the third group, that's age between 12 and 15. First prize, Joyrich Fernandez. Second prize, Amberly Rodriguez. And third prize, Darlene F. Fernandez. Moving to the fourth group, age between 16 and 25. First prize, Mona Lisa Cardozo. Second prize, Bradley Gomez. Third prize, Riva Stevis. I must tell you, this was a very tough group, age 16 to 25. They're always tough, isn't it? But even in their art, they were very competitive. We have a special jury prize into the same age group, Giselle Lopez and Snovia Fernandez. So everybody have done such a wonderful paintings, and we have some plans for all these drawings to be published at some point. So that was in group 4. We shall move group 5 now, isn't it? Yeah. So this is age 25 plus. And many of you have not done after being 25 plus. So the first prize is Lowell M. Fernandez. Luella, yeah, Fernandez. Second prize, Angeles Correa. Do excuse us the technicalities of showing this. There's a hard work for Magburn and Ruben today, right from 9 o'clock. Okay, and the third prize, Liza D'Souza. And we have a special jury prize in this age group that goes to Rochella Bastian.
Let's now move to the poetry competition. So before moving there, thanks to everybody who has contributed. Wonderful art, wonderful art. Group 1, age 0 to 8. First one, Alric Fernandez. Yeah? No, okay. First one is Alric Fernandez. Second one is Joy Moreno, second prize, okay? And then in group 2, age 9 and 11, these are the poetry. They wrote lovely poems. First goes to Calvin Banis. Second, Tabera Montero. Third, we have two winners, Dunicia D'Souza and Marisa Fernandez. In group 3, age between 12 and 15, first prize, Monifa Rodriguez. Second, Kiran Gonsalves. And we have two winners for the third prize, Darlene Fernandez and Neve D'Souza. Moving to the fourth group, age 16 and 25. First prize, Dwayne D'Souza. Second prize, Nilia Cortez. And again, we have two prizes as third, that is Shafali Fernandez and Joliton Victoria. The final group was again very tough. The first prize winner is Epifanio Valadares. Second, Glancy Pinto. And again, the third is shared between two, Luela M. Fernandez and Divino Almeida. So I know there were so many poems and all can't win, but their writing was fantastic. Once again, we are planning to publish the art and the drawing and may plan another competition because we need to give our children an opportunity to write, to draw, to bring their feelings out. Tumka soglyank, tancha awi bapai taning urba dilli, tanka mi din wasta, anik sabashki dita, anik pauti tumka soglyank, antun baggetelyank, ji prize jikli jikongna tanaka anik competition ha, utumran. Okay, so always contribute and have a nice day. Thank you very much. Special thanks to all who have contributed for the masses today. Flowers came from Janice and Vina for the singing, Magban and Ruben for all the IT work, and Myra for giving the answers. May God bless. Have a wonderful day. Thank you. Take care. Friends, thank you very much for taking part in this service. It's a joy to serve you through this live streaming. May I encourage you and others to subscribe to the Goan Chaplaincy YouTube channel. That will give you all the updates of our future services. And don't forget to press the bell button. Thank you. God bless you. Stay safe.